नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां सायप्रस देशाच्या सर्वोच्च भोवमानान केले सन्मानीत. हो भोवमान भारत आनी सायप्रस देशा मजगतच्या इश्टागतीक समर्पित करता. प्रधानमंत्र्यांनी केले उलोवप. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या सायप्रस देशाच्या भोंवडेचो आयज निमणो दीस. सायप्रस देशाच्या राष्ट्रपती वांगडा भासाभास केल्या उपरांत प्रधानमंत्र्यांनी केले उलोवप. दोनूय देशांच्या उदरगतीचो दृष्टिकोन समान आसा. प्रधानमंत्री केंद्रीय घर मंत्रालयान फुडल्या लोकमेजणेची अधिकृत अधिसुचोवणी केली जारी. 2 पावंड्यार जातली लोकमेजणी. जात मेजणेचो आसतलो आस्पाव. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आक्षे हांगा हर घर नल से जल ह्या मोहिमे अंतर्गत उबारिल्ल्या उदका टांक्यांचें केलें उक्तावण. लोकांनी जबाबदारीन उदक वापरून नाशाडी टाळची. मुखेलमंत्र्यांनी केलें आवाहन. आणि मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांत आंद्रेच्या बाटी वाठारांत मिठागराक दिली भेट. ह्या घरा गोंयच्या दायजाचो आनी जैव विविधतायेचो आसा म्हत्वाचो भाग. तांचें संवर्धन करपाक बेगोबेग धोरण लागू करतले. मुखेलमंत्र्यांचें उतर. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या 3 देशांच्या भोंवडेच्या पयल्या पावंड्यार सायप्रस देशाक भेट दिली. ही भोंवडी कूटनितीक नदरेंतल्यान खूब म्हत्वाची आशिल्ली आनी तेय बी अशा वेळार जेन्ना भारत संवसारीक मंचाचेर आपली रणनितीक भुमिका घटमूट करता. 2 दशकां सावन भारतीय प्रधानमंत्र्यांची सायप्रसाक वचपी ही पयलीच भेट आशिल्ली. सायप्रस भोंवडी सोंपोवन प्रधानमंत्री मोदी शिखर संमेलनात वांटेकार जावपा हेतान कॅनडाक भायर सरले. मजगतीं सायप्रस भारत सीईओ फोरम बसकेंत द्विपक्षीय व्यापार आनी गुंतवणूक वाडोवपाचेर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिलो. हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उस पर भी उतना ही बल दिया है. आज भारत में स्पष्ट नीति है, उसके साथ साथ स्टेबल पॉलिटी भी है. 6 दशकों के बाद ऐसा हुआ है कि एक ही सरकार लगातार तीसरी बार चुन करके आई है. भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड और टैलेंट से आप भली भांति परिचित हो और आपकी बातचीत में भी इसका जिक्र हुआ है. पिछले 10 वर्षों में डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है. फाइनेंशियल इंक्लूजन एक मिसाल बना है. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से आज विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है. फ्रांस जैसे कई देश इससे जुड़े हैं. साइप्रस को भी इससे जुड़ने के लिए बात चल रही है और मैं इसका स्वागत करता हूं. भारत में फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हम $100 बिलियन से अधिक का सालाना निवेश कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सायप्रसाचे राष्ट्रपती निकोस हांच्या वांगडा प्रतिनिधी मंडळ स्तराची भासाभास केली. सायप्रसाचो दृष्टिकोन 2035 आनी भारताची 2047 मेरेन विकसीत भारताची परिकल्पना समान आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. आमच्या भागीदारीक एक स्ट्रॅटजीक दिशा दिवपा हेतान आमी फुडल्या 5 वर्सां खातीर एक ठोस रोड मॅप तयार करतले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. ठोस रोड मैप बनाएंगे. रक्षा और सहयोग को और मजबूती देने के लिए द्विपक्षीय डिफेंस कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत रक्षा उद्योग पर बल दिया जाएगा. साइबर और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर अलग से डायलॉग शुरू किया जाएगा. क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के विरुद्ध भारत की लड़ाई में साइप्रस के सतत समर्थन के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं. आतंकवाद, ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी की रोकथाम के लिए
हमारी एजेंसीज के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। हम दोनों सहमत हैं कि हमारे आपसी व्यापार और निवेश में बहुत पोटेंशियल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका तांच्या सायप्रस देशाच्या भोंवडेर सर्वोच्च सन्मानान भोवमानीत केले। सायप्रस देशात तांका द ग्रँड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोज 3 हो सन्मान भेटून सायप्रस हो देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका अशे सेवेचो सर्वोच्च भोवमान भेटोवपी 23वो देश थारला। हो सन्मान स्वीकारतना हांचे श्रेय भारत आणि सायप्रस देशामजगतच्या इश्टागतीक समर्पित करता अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें। तशेंच हो भोवमान फकत आपलो नासून 140 कोटी भारतीयांचो जावन आसा अशेंय प्रधानमंत्र्यांनी नमूद केलें। प्रधानमंत्र्यांक फावो जाल्ल्या ह्या भोवमाना विशीं पत्रकार परिशद आपून भाजपाचे म्हालगडे फुडारी भुपेंद्र यादव हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचें काम आनी फुडारपण हें फकत भारत देशांतूच न्हय तर संवसारीक पावंड्यार नामना जोडटा अशी खोस उक्तायली। माननीय प्रधानमंत्री जी को साइप्रस में उनके देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। साइप्रस के राष्ट्रपति श्री निकोस क्रिस्टोडुलिफिडोस से ये जो सर्वोच्च पुरस्कार है ये प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के माध्यम से वैश्विक स्तर पर, पर्यावरण के स्तर पर, नेतृत्व के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत के गौरव के स्तर पे उनके योगदान के लिए आज ये उनको सम्मान मिला है। उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 23वां ये सम्मान मिला है। हम निश्चित रूप से ये भारत के लिए भी गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपली सायप्रस भोंवडी सोंपोवन कॅनडा वचपाक भायर सरले। प्रधानमंत्री मोदी हे थंय G7 शिखर संमेलनात वांटेकार जातले। कॅनडाचे प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हांणी दिल्ले आमंत्रण स्वीकारून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे कॅनडाक गेल्यात। ह्या संमेलना वेळार ते G7 देशांच्या फुडाऱ्यां वांगडा तशेंच आमंत्रीत देशांच्या फुडाऱ्यां वांगडा संवसारीक मुद्द्यांचेर चर्चा करतले। 16 जून आणि 17 जून अशी 2 दिसांची प्रधानमंत्र्यांची ही कॅनडा भोंवडी आसतली। गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज राज्य केंद्रशासित प्रदेश आणि आपत्कालीन प्रतिसाद दळांच्या मदत आयुक्तांच्या वर्सुकी परिशदेत मार्गदर्शन केले। ह्या वेळार NDMA, NDRF तशेंच CBRI हांची तुस्त करतना भारताक संवसारीक पावंड्यार वर्चस्व मेळोवन दिवपा हेतान ह्या साबार संस्थांनी म्हत्वाचें योगदान दिलां अशें नमूद केलें। तशेंच गृहमंत्र्यांनी जोगला आनी गडगडा हे विशीं राज्यस्तरीय कृती आराखडो तयार करून 90 दिसां भितर केंद्राक धाडून दिवपाचें आवाहन केलें। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज पूरा विश्व आपदाओं से चिंतित है, मगर हम सब के लिए आनंद का विषय है कि 10 साल के अंदर NDMA, NDRF और CDRI ये 3 संस्थाओं ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने के करीब ले जाकर खड़ा कर दिया है। और ये हम सब के लिए बड़ा आनंद का विषय। NDMA ने नीति विषयक संरचना करना, शोध कार्य करना, अनेक प्रकार के अभ्यास के लेखों को लोगों तक पहुंचाना, कई ऐप्स बनाना और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नीति विषयक विषयों का NDMA ने बहुत अच्छा किया है। आयज केंद्र सरकारान लोकमेजणे विशीं सविस्तर अधिसुचोवणी जारी केली। मंत्रालयान जारी केल्ल्या अधिसुचोवणे प्रमाण लडाख आनी जम्मू काश्मीर तशेंच हिमाचल प्रदेश आनी उत्तराखंडा खातीर ह्या लोकमेजणेचे संदर्भ तारीख 1 ऑक्टोबर 2026 जाल्यार देशांत हेर साबार जाग्यां खातीर ही संदर्भ तारीख 1 मार्च 2027 आसतली अशें म्हळां।
ही लोकमेजणी 2 पावण्यार घडोवन हाडटले. पयल्या पावण्यार घरांची वळेरी करप, तातूंत घरांत रावपाची परिस्थिती, मालमत्ता तशेंच साबार साधन सुविधांची म्हायती एकठांय करतले. जाल्यार दुसऱ्या पावण्यार दर एक घरांतल्या दरेक मनशाची लोकसंख्या, शास्त्रीय, सामाजीक, अर्थीक, सांस्कृतीक तशेंच हेर खाजगी म्हायती नोंद करतले. ह्या लोकमेजणेंत जात मेजणी लेगीत करतले. ही लोकमेजणी भारताच्या स्वतंत्रताये उपरांतची 8वी जाल्यार भारतांत अजून मेरेन जाल्ली 16वी राष्ट्रीय लोकमेजणी आसतली. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज आक्षे हांगा आयोजीत कार्यावळींत हर घर नल से जल प्रकल्पा अंतर्गत उबारिल्ल्या 650 मीटर ओव्हरहेड टाकी तशेंच 2000 मीटर भूंयस्तरीय टाकयांचें उक्तावण केलें. ह्या टाकयांतल्यान मोठ्या प्रमाणांत आक्षे, बांबोळे आनी नावशे वाठारांत उदका पुरवण जातली. 21 कोटी रुपया खर्चून उबारिल्ल्या ह्या टाकयांच्या उक्तावण सुवाळ्यांत थळावे आमदार विरेश बोरकार हांचे सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. कार्यावळींत उलोवपां करतना उदक शुद्धीकरण करपा खातीर दरेक क्युबीक मिटराक 20 रुपया खर्च येता, पूण सरकाराक गिरायका कडल्यान फकत 4 रुपया येणावळ मेळटा. हाचो अर्थ 16 रुपयांचें लुकसाण सरकार सोंसता. हाकाच लागून लोकांनी उदक वाटोवचें आनी ताचो गैरवापर करचो न्हय असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी मारलो. जे धरणांतल्यान यूज करता ओके आनी ताज्या उपरांत ते प्युरिफाय करता आनी प्युरिफाय केल्लें उदक पायपलायनींतल्यान तुमच्या घरा कडेन पर्यंत धाडटा. ताची कॉस्ट आमकां 20 रुपया पडटा. त्या खातीर आनी तो 20 रुपयाचो कॉस्ट आमी लोकां कडल्यान फक्त 4 रुपया पर क्युबीक लिटर घेता. 16 रुपया आमी लॉस करता. लोकांनी उदीक वापरता आसतना सांबाळून वापरपाची गरज आसा. लोकांनी उदक वापरता आसतना त्या उदकाचो मिसयूज करचो न्ही, म्हणजे गाडी धुवपाक, गार्डनां शिंपपाक हो करचो न्ही, हें आमचें स्पश्ट मत आसा. कारण उदकूय हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा आनी त्या उदकाचो उपयोग हो तितक्याच बऱ्या पद्दतीन आमी सगळ्या जाणांनी करप हो गरजेचो आसा. आनी 21 कोटी रुपयाचें काम हें आमी सुरवात करता. द प्रोजेक्ट वील कंप्लीट विदीन 1.5 वर्साच्या भितर प्रोजेक्ट पुराय कंप्लीट जातलो. आनी ज्या लोकांक शॉर्टेजीस उदकाची आशिल्ली ती जाता तितके बेगीन ती शॉर्टेज उदकाची जावची न्ही म्हणून ह्या प्रोजेक्टाचो उपयोग सांतांद्रे मतदारसंघातल्या बाकीच्या लोकां खातीर जातलो हेजी हांव अपेक्षा करता. तशेंच राज्यांत केंद्र सरकाराची मोहीम हर घर फायबर बेगोबेग राबयतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला राज्यांतल्या दर एका भागात कनेक्टिव्हिटी वाडोवपाचो ध्येय सरकारान आंखला अशें तांणी नमूद केलें. प्रत्येकाक इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी मेळची म्हणून हर घर फायबराचेर आमी आतां काम करीत आसा आनी तें काम करपा खातीर सपोर्ट आमकां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचो आसा. म्हणून गांवांतल्या सगळ्या लोकांक सगळ्यो सुविधा दिवच्यो ताच्या खातीर आमचें सरकार सातत्यात काम करीत आसता. हांवें हर घर फायबर इतक्याच खातीर म्हटलो, तुमी जी आत्तां भुरगीं 8वी 9वी 10वी जी शिकता म्हणजे 12वी जाल्या उपरांत ग्रॅज्युएट जाल्या उपरांत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी विकसीत भारत 2047 हे देशाचें स्वप्न ते दाखयता. देशाक जेन्ना स्वातंत्र्याक 100 वर्सां पुराय जातली तेन्ना हो देश पूर्ण विकसीत जावपाक जाय. म्हणजे इट इज अ डेव्हलप्ड कंट्री जेका आमी म्हणटा त्या डेव्हलप्ड कंट्रीच्या रेंजीन वचपा खातीर प्रत्येकाच्या बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बरोबर इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी घरात म्हणजे आमी जेका वर्क फ्रॉम होम तुमी जे समोर म्हज्या बसल्या दे शॅल वर्क फ्रॉम होम फॉर डिफरंट कंट्रीज वेगवेगळ्या कंट्रीजा खातीर तुमी काम करपाक जाय आनी ती कनेक्टिव्हिटी खातीर फुडल्या 25 वर्सांक आनी हे विजन मुखार दवरून आमी सातत्यात काम करीत आसा. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज सांतांद्रेचे आमदार विरेश बोरकार हांचे सयत बाटी वाठारांतल्या थळाव्या पारंपारीक मिठागरांक भेट दिवन पुराय परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. ह्या मिठागरांचें संवर्धन करपा विशीं आमदार विरेश बोरकार हांणी गोंय विधानसभेत हो मुद्दो उबारिल्लो. ते विशीं गंभीररित्या कारवाय करतना मुखेलमंत्र्यांची ही भेट सकारात्मक थारली. पत्रकारांकडे उलयतना गोंय सरकार बेगोबेग साबार गरजेच्यो प्रक्रिया करून अशे तरेच्या मिठागरांचे संवर्धन करपा हेतान धोरण लागू करतले अशें नमूद केलें. तशेंच गोंयच्या जैवविविधतायेचो आनी दायजाचो भाग आशिल्ली ही साबार मिठागरां नोंद करपा खातीर गोंय राज्य जैवविविधताय मंडळ सर्वेक्षण करता अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. हांवें असेंब्लीन आमदार बाब विरेश बोरकार हांणी सॉल्ट पॅन मिठागराचो विशय काडिल्लो
आनी ताच्या सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 50 मिठागरां आसा. ऑन एन एवरेज एकट्याची 4 ते 5 एकर लँड ही एकट्या मिठागराची आसा. ती रिवायव जावप सर्वायव जावप गरजेचें आसा. त्या प्रमाणे आमच्या बायोडायवर्सिटीन ओके मिठागराचे खातीर सेपरेटली पॉलिसी आमी लॉन्च केली. हांगा आयल्या उपरांत तेंचे आयकून घेतलो. तांच्या खातीर मेनली म्हणजे मानस बांदप आनी मिठागार निवळ करप. मानस बांदचें काम हे आमच्या WRDच्या मार्फत येता ते ऑक्टोबरांतल्यान सुरवात जातलें. मिठागार परत एकदां तांकां मार्केट मेळोवन दिवपाक म्हणजे आमच्या बायोडायवर्सिटी ते अरेंज केला. जो युनीट ते सगळे विकत घेतलो तांच्याय खातीर तेणे आपयला ताका, जेणे करून ताजें मीठ हें सुवण टेस्टिंग करपाकूय आमी धाडलां. इट इज फॉर द कॉस्मेटीक पर्पज, फॉर द कन्जम्पशन पर्पज. त्या खातीर आतां पर्यंतचे सगळे रिपोर्ट रेडी करून घेत आसा आमी. एकदां सगळे रिपोर्ट्स रेडी जाले काय ताज्या उपरांत ताजेर आमची जी पॉलिसी आसा तितून फायनलायज करतले. बट इट इज एन मिठागार गोंयांतले दिस इज एन युनीक मिठागार ते दवरप ही काळाची गरज आसा. इट इज एन बायोडायवर्सिटी गोंयची आनी ती बायोडायवर्सिटी मेंटेन दवरपा खातीर सरकारान असेंब्लीन प्रॉमीस दिला त्या प्रमाणे ते आमी करतले हेजें हांव आश्वासन दिता. जैवविविधताय मंडळान राबयिल्ल्या राज्यातल्या मिठागरांच्या दर्जाच्या चाचणी विशीं मंडळाचे वांगडी सचिव डॉ. प्रदीप सर मुकादम हांणी उलयतना गुजराताक धाडून मिठाचे चाचणेच्या अहवालात हें मीठ सर्वोत्तम दर्जाचें आसा अशें कळ्ळां. पूण हाचेर सखोल चाचणी करून बेगोबेग शेतकारांनी केल्ल्या साबार मागण्यांचेर काम जातलें अशें सांगलें. थंय एनालिसीस करून हाडला त्या प्रमाणे ते बरे क्वॉलिटीचे म्हणून आयला. आतां आमी फर्दर एनालिसीस करता फॉर द प्रेझन्स ऑफ हेवी मेटल पेस्टिसायड ताचे आमी करता. ते केल्या उपरांत आमी आतां बाकीच्या डिपार्टमेंटा बरोबर उलयता की कसो कन्वर्जन्स करून हांगा स्ट्रेंथन करपाक शकता. आनी लोकल BMC आसा आमची सॉल्ट पॅन वाल्या कडेन उलयला आनी वी आर डिझायनींग अ स्कीम ऑलमोस्ट ऑनरेबल सीएमान जशें गायड केलां आनी जशें फार्मरांनी जशें रिक्वायरमेंट्स आसा किंवा जे सॉल्ट पॅनाचेर 30-40 वर्सां काम करपी सायंटिस्ट आसा एक्सपर्ट तांकांय आमी भितर घेतल्या आनी एक स्टेट लेवल टास्क टीम तयार केल्या आनी त्या टिमी मार्फत ही स्कीम करता. आमी ऑलरेडी गुजरातच्या इन्स्टिट्यूशन जे भारतांतले सगळ्यात मोठे इन्स्टिट्यूशन जांचो 200 एकराचो एक टेस्ट प्लॉट आसा सॉल्ट प्रोडक्शनाचो. थंय तांचे कडेन उलयले आमी वी आर टायिंग अप विथ देम फॉर टेक्निकल सपोर्ट. सो दीस वी विल टेक अ व्हेरी स्ट्रॉंग एक्शन टू रिवाइव दीस एंड वी आर वर्किंग विथ WRD एंड अदर डिपार्टमेंट. राज्यात पावस सुरू जातकच सगळ्यात व्हडलो प्रश्न आसता तो वीज पुरवणेचो. राज्यात जरी वेगवेगळ्या वाठाराचेर भूमिगत वीज वाहिन्यांचे काम सुरू असले तरी ते पुराय जावंक नाशिल्ल्यान खंडीत वीज पुरवणेच्यो कागाळी मुखार येतात आनी अशा वेळार प्रश्न येता तो विजेच्या खांब्याचेर वयर चडून काम करपी वीज कर्मचाऱ्यांचो. हे विशीं म्हायती दितना गोंयचे वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी खात्यान कसलेच तरेच्या दुर्घटनांची शक्यताय पयस करपा हेतान साबार वीज कर्मचाऱ्यांक अत्याधुनीक आणि गरजेची उपकरणां दिल्यात आणि थळाव्या अभियंत्यांनी सक्तीन कर्मचाऱ्यां कडल्यान ह्या उपकरणांचो वापर करून घेवचो अशें आवाहन वीज मंत्र्यांनी केलें. तयारी पॉवर डिपार्टमेंट करता, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ती सगळी फूल फ्लॅज आसा. तरी आसतना प्रत्येकान कॅर घेवपाची आवश्यकता आसा. आमच्या स्टाफान कॅर घेवपाची आवश्यकता आसाच, पूण त्याच बरोबर जो पब्लीक आसा ताणें कॅर घेवपाची आवश्यकता आसा. आनी वर्कर्सांनी आपलें जिवन आपल्या घरा कोण आसा हें सगळें पळोवन आपली आवय आसा, आपली बायल आसा, आपली भुरगीं आसा अशें पळोवन भयणी आसा, भाव आसा अशें पळोवन काम करपाची आवश्यकता आसा. कारण प्रत्येक जी गोश्ट तांकां सेफ्टी म्हणून दिल्या ती त्यांनी यूज करपाक जाय. जी कामां एका वर्सा पयलीं आमी दिल्ली ती जवळ जवळ 90% कामां कंप्लीट जाली. ज्या कडेन वायरी लोंग कळटा किंवा खंय तरी सकयल आयल्या चुट्टां किंवा झाडां लागून प्रॉब्लेम जाला, स्पेशली जे इलेक्ट्रीक पोल्स आसा ताजे पसून मातशें पयस रावप. कारण अर्थिंग जर सारकें फेल जालें जाल्यार त्या इलेक्ट्रीक पोलाक शॉक येवंक शकता आनी त्या खातीर अशा गोश्टी पासून सगळ्यांनी सावध रावपाक जाय. आमच्या डिपार्टमेंटाच्या कामगार वर्गान लावपाकूच जाय, पूण त्याच बरोबर लोकांनी कोशियस रावचें पडटलें. गोंयांत मराठीक राज्य भाशेचो दर्जो मेळोवन दिवपा खातीर आतां मराठी भाशेक समर्थन दिवपी लोकांनी स्वताची वोट बँक तयार करून राजकीय शक्त वाडोवपाची गरज आसा अशें स्पश्ट मत समाज वावुरपी सुभाष वेलिंगकार हांणी उक्तायलें. मराठी राजभाशा निर्धार समिती गोंय वतीन पेडणेच्या भगवती हायस्कुलाच्या सभाघरांत आयोजीत मेळाव्यात ते उलयताले. ह्या मेळाव्याचें उक्तावण नामनेचे चित्रकार P.E.
सूर्यवंशी हांच्या हस्तुकी जाले. संघटितपणे मतदान तुम्ही किती करू शकता याच्यावर ते अवलंबून आहे. म्हणून सरकार जे निर्णय घेतं, किती रास्त मागणी असू द्या, किती योग्य मागणी असू द्या, सरकार निर्णय घेणार हा गठ्ठा मतांच्या आधारावर निर्णय घेणार. आपण मराठी वोट बँक म्हणून आपलं परिवर्तन आणि परावर्तन झालं पाहिजे. तोपर्यंत आपल्याला पर्याय आपल्या कुठलीही मागणी मान्य होणार नाही. राज्यकर्त्यांना वाटलं पाहिजे की हे मराठी प्रेमी जे आहे ही वोट बँक आहे. वोट बँक म्हणजे काय असतं की तुम्ही जर ही मागणी पूर्ण केली नाही तर मी तुम्हाला मतदान करणार नाही असं सांगणारा एक समूह जो असतो, जो एकमुखाने मतदान करत असतो, त्या समूहाला मतपेढी म्हणतात, वोट बँक म्हणतात त्याला. ती वोट बँक आपली नाही आणि त्यामुळे जोपर्यंत मतपेढी नाही तोपर्यंत कसलीही मागणी पूर्ण होणार नाही. गोवा वेगळ्या दिशेने वाटचाल करेल. म्हणजे गोंय सुटकेचो जारी संघाचे वतीन काल मडगांवां तांच्या कार्यालयात 18 जून क्रांती दीस समितीन ह्या वर्साच्या गोंय क्रांती दीस उत्सव संबंधान पत्रकार परिशद आपयली. हे पत्रकार परिशदेत गोंय सुटकेचो जारी संघाचे अध्यक्ष अविनाश शिरोडकार तशेंच खजिनदार विनायक मोर्डेकार हाजीर आशिल्ले. 18 जून हो दीस गोंयच्या इतिहासात अमर उरपा सारको दीस आसा. ह्या इतिहासीक दिसा निमतान ह्या वर्सा लेगीत व्हडा उमेदीन मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर 19 क्रांती दीस मनयतले आनी हे कार्यावळीत शालेय विद्यार्थ्यां खातीर देशभक्ती गीत गायन सर्त तशेंच हेर सर्तींचे आयोजन जालां अशी माहिती अध्यक्ष अविनाश शिरोडकार हांणी दिली. कॉम्पिटिशन घेतला तातूंत प्रमुख मुद्दो आमचो डॉक्टर राम मनोहर आनी गोंयची क्रांती हे टॉपीक आसता. वेगवेगळे टॉपीक आसतात, त्या सुंदर भुरगीं बरयतात. जवळ 60 भुरग्यांनी पार्टिसिपेट केले. हो प्रोग्राम जाल्लो आसा. तांकां प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आमी हांगा करतले. 3 कॅटेगरी 8वी 9वी 10वी क्लास प्रत्येक कॅटेगरीक 5-5 प्रायजां दिता आमी. खूब खुशी भोगता आमी ह्या फाटी सरकार मूर्तीमध्ये बाब रिपोर्टर मंगेश बाब बोरकार हांचे नांव आमी केल्लें आसा. तांकां आमी सत्कार करतले. त्या भायर आमचो फॉरेस्टाचो एम्प्लॉई बाब जुलियो फर्नांडीस ताणें हजारांनी सरम दिल्ल्या जुवाणी दिल्ल्या आनी केन्ना फोन अवेलेबल आसा आनी केन्ना बेजारना. तिसरो मदीं आसा आमी श्यामकुमार जामोनी आनी मडगांवांतून पळयला हर्षवेन ना आमचे कडेन. बरी सॉलीड पार्टी आशिल्ली ती बंद जाली, बाकी हर्षवेन ना. पण ह्या मनशान स्वता पयच्यान हर्षवेन उबी केल्लें आसा आनी स्वता फुलो प्रत्येक मरण जाल्यार वोटर केला ते मरण पावपाचें ते स्मशान भुमीक पावपाचें काम कॉमनिस्ट करता केन्ना बेजारना. तशेंच क्रांती दिसाची राज्यस्तरीय कार्यावळ पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आयोजीत केल्या. ह्या कार्यावळीत राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय, मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तशेंच हेर मानेस्त आनी सुटकेचो जारी वांटेकार जातले. ते भायर फोंडेच्या क्रांती मैदानाचेर आयोजीत कार्यावळीत शेतकी मंत्री रवी नायक मुखेल सोयरे म्हणून वांटेकार जातले. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड हांणी आयज स्वदेशी बांदकामाचे फास्ट पेट्रोल वेसल अचलाचें लोकार्पण केलें. गोवा शिपयार्डान भारतीय तटरक्षक दळा खातीर हे जहाज उबारला. जहाजाचे लोकार्पण श्रीमती कविता हरबोला हांच्या हस्तुकी जालें. अचल हे देशाच्या दर्यादेग दक्षतेन तशेंच राष्ट्रीय सुरक्षेन म्हत्वाचें माध्यम थारून आत्मनिर्भर भारताची वचनबद्धताय पुनरावृत्त करता अशें तटरक्षक दळाचे अतिरिक्त महासंचालक A.K. हरबोला हांणी सांगलें. Today marks not just a ceremonial milestone but a reaffirmation of our national commitment to maritime security, self-reliance and operational excellence. It is a moment imbued with solemnity and collective aspirations. The ship being launched and named shortly by Mrs. Kavita Harbola adds yet another page to the rich annals of Indian Coast Guard's maritime heritage. The Bharatiya Tatrakshak continues to serve as a frontline sentinel of our nation's maritime interest, guided by the ethos of we protect, or yatra tatra sarvatra presence, acts both as deterrent to anti-national elements and as a source of assurance to all our maritime stakeholders. I am happy to share with you that all we have earned the moniker like saviors at sea through consistent, timely and effective response in securing our seas, protecting lives and
executing our mandate entrusted by the Government of India. राष्ट्रीय पावण्यार राबयिल्ल्या एक पेड माँ के नाम हे मोहिमे अंतर्गत आयज दूरदर्शन केंद्र पणजी हांगा केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांनी मेळून वन महोत्सवाचे आयोजन केले. ही कार्यावळ पणजेच्या गुन्यांव फाट्याच्या जोड पालवान आयोजित केली. या वेळार कर्मचाऱ्यांनी एकठांय येवन रोंपे रोवपा सयत तांचे संवर्धन करून तांची देखरेख करपाचो सोपूत घेतलो. आयच्या ह्या कार्यावळी विशीं गुन्यांव फाट्याचे निरीक्षक प्रदीप वेळीप हांणी उलोवप केलें. स्पेशल ब्रांच पणजी with coordination with दूरदर्शन केंद्र पणजी यांची with the help of दूरदर्शन केंद्र पणजी आम्ही आज वन महोत्सव केलो आसा with initiative of Honorable Prime Minister of India and Honorable Chief Minister of Goa. एक पेड माँ के नाम हो कार्यक्रम आम्ही आज हांगा सादर केल्लो आसा आनी आमी सगळ्यांनी मिळून झाडां दिल्लीं आसा हांगा. तशीच हांव सगळ्या कडेन म्हणटा की सगळ्यांनी एक एक झाड माँ के नाम लावचें. तशेंच गोंय दूरदर्शन केंद्राचे ADE यशवंत काळभोर हांणी कार्यालयात आयोजित ह्या वन महोत्सवा विशीं आपले मनोगत उक्तायले. देशाला उद्देशून पंतप्रधान मोदी यांनी जे एक पेड नाम के नाम हे जे आव्हान केलं होतं त्या आव्हानाला आम्ही प्रतिसाद म्हणून दूरदर्शन गोवा आणि पणजी पोलीस यांच्या संयुक्त कार्यक्रमामध्ये इथे दूरदर्शनमध्ये काही झाडे लावण्यात आलेली आहेत. तर त्यासाठी हे जे सहकारी जे आले आहेत आणि पोलिसांनी डिपार्टमेंटतर्फे जे सहयोग मिळाला आहे त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप आभार. भारतीय हवामान खात्यान मंगळारा 17 जून दिसा देशांतल्या 24 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी उटंगराच्या पावसाची शिटकावणी दिल्या. हातूंत कर्नाटका सयत गोंय, आसाम, मेघालय, छत्तीसगड, गुजरात, केरळ, महाराष्ट्र, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, ओडिशा, तामिळनाडू, पुडुचेरी, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, अस्तंत बंगाल तशेंच सिक्कीम ही राज्यां आस्पावतात. ह्या काळात जोगला आनी गडगड्या सयत वराक 30 ते 40 किलोमीटर नेटान वारे व्हांवपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. तशेंच गोंयांत 22 जून मेरेन खात्यान पावसाची शिटकावणी उक्तायल्या. आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 31.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां सायप्रस देशाच्या सर्वोच्च भोवमानान केले सन्मानीत. हो भोवमान भारत आनी सायप्रस देशा मजगतच्या इश्टागतीक समर्पित करता. प्रधानमंत्र्यांनी केले उलोवप. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या सायप्रस देशाच्या भोंवडेचो आयज निमणो दीस. सायप्रस देशाच्या राष्ट्रपती वांगडा भासाभास केल्या उपरांत प्रधानमंत्र्यांनी केले उलोवप. दोनूय देशांच्या उदरगतीचो दृश्टिकोन समान आसा. प्रधानमंत्री. केंद्रीय घर मंत्रालयान फुडल्या लोकमेजणेची अधिकृत अधिसुचोवणी केली जारी. 2 पावण्यार जातली लोकमेजणी. जात मेजणेचोय आसतलो आस्पाव. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आक्षे हांगा हर घर नल से जल ह्या मोहिमे अंतर्गत उबारिल्ल्या उदका टांक्यांचें केलें उक्तावण. लोकांनी जबाबदारीन उदक वापरून नाशाडी टाळची. मुखेलमंत्र्यांनी केलें आवाहन. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांत आंद्रेच्या बाटी वाठारांत मिठागराक दिली भेट. ह्या आग्रा गोंयच्या दायजाचो आनी जैवविविधतायेचो आसा म्हत्वाचो भाग. तांचे संवर्धन करपाक बेगोबेग धोरण लागू करतले. मुखेलमंत्र्यांचें उतर. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.